नमस्कार. विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमकां सगळ्यांके वीक्षकांक आजी स्वाभिमान पावल म्हळ्यार कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हांव जयश्री पै. आजी आमगेलो संदर्शनाक आसची तलचेरीचे प्रेरणादायक महिला उद्योजकी श्रीमती वृंदा डी पै. विद्यार्हते M.Com आनी टॅलिंतू तज्ञते आशिल्ल्यान हांणी उद्यम लोकांतू पावलं घालिंची. घरांतूच एक सान रुपारी सूर कोनो हांगेले व्यारू आजी बायल मनशाले अगत्य वस्तू ड्रेस हाजी पुराय चांग एफोर्डेबल रेटारी एक मळीग जावन वाडून आयला. हांगेले अंगडी नांव वृंदावन एंड टेलरिंग स्टोर म्हळ्यार एक नांवारी विश्वासार्ह मಳಿಗೆ जावन आसा. हांगा चंद चंद साडी, कुर्तीज, डिझायनर आउटफिट्स आनी सगळे परंपरा आनी आधुनिक शैलींतू हांगा मेळटा. इतले न्हय, आर्ताची कस्टम डिझायन्स आनी हँड एम्ब्रॉयडरी करचे युनिट, टेलरिंग युनिट सूर करून ग्राहकाले मन गेलवलींची. स्वाभिमानी आनी स्वावलंबी वाटेरी पावल दवरलेले हांगेल प्रवासाक आनी हांगेल संदर्शनांतू ऐकुया. आतां सुरवेक महिला सशक्तीकरण आनी समर्पणाक प्रेरण दिवचे तशीच गतिशील महिला उद्योजकी म्हळ्यार डायनॅमिक वुमन एंटरप्रेनर श्रीमती वृंदा पै हांकां आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत करया. वृंदा, आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमकां स्वागत आनी नमस्कार. धन्यवाद. खुशी दिसता तुम्ही केरळचेची अटायर ड्रेस घालून हे ट्रेडिशनल घालून आयलींची खुशी जाली. सुरवेक आमी मुखार वचपाचे फुडें हांव तुमकां एक कंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन दिता. कित्याक म्हळ्यार तुमी एकल्यांची धैर्यारी व्यार सुरू करून तुमी चंद कोन मुखार वता आसाची. अभिनंदन, कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट. थँक्यू. आतां सुरवेक आमी मुखार वचपाचे फुडें तुमगेले बाल्याचे आनी फॅमिली बॅकग्रावंड तुमी खंय वाडयलींची एक विशय आमकां सांगता. ಖಂಡಿತ. ಮಿಗೆಲ ಆನು ಮೂಲತಃ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಗಾಂವೊಂಜೋ. ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಪಿಸಿ ಪೈ ಚರಡಪ್ಪ ಪೈ ಮಣು. ಅಮ್ಮಲ್ ನಾವು ಪ್ರಮೀಳಾ ಪೈ. ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಮಿಗೆಲ ಆನು ಮಸ್ತ್ ಪುಡೇಚಿ ಸುಳ್ಯ ವಚನು ಸೆಟಲ್ ಜಲ್ಲಿಡಿಚಿ. ಸೊ ತೈ ತೊಕೊನು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಬಾಲ್ಯ सूरजले आम्ही 4 जण चरडू. बाल्याची विषय म्हण सांगल्यार ते एक मस्त संतोषारी हॅपी मेमोरीज म्हण सांगू येता. तितले चंद करून आमकां नम्माने चांग संस्कार दिवनू, चांग शिकवण दिवनू, देव धर्म सगळे शिकोवन आमकां होड केलेले आसा. मौल्य वय आजी कसं सांगताची आमगेले चेडू आमी दिवच्या इश्ट पावचे आशिल्ले व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन ते आमकां चंद करून तांणी दिवनू. कसल्या काही उणी जायना तशी बारी चंद करून आमकां होड केलेले आसा. भारी खुशी विषय. मौल्य म्हळ्यार तुमी कसं मौल्य आजी की तुमी तुमगे लोटा घेवन वता आसाची. मुख्य जावन मिगेल आनु भजनंतू मस्त देवाल भक्ती भजन सगळी मस्त प्रीती मिगेल अन्नाक. अन्नान केन्नाय सांगू आशिल्लें भजनीन तूं हांव वयर आयलोलो म्हूण सांगून. तशी सदा घरांत आमगेलें भजन आशिल्लें. ताजे प्रकार आजी 4 जण आमी चरडू वयान आम्हाले पुरा जण भजने वाटेरी आसाची. आमगेले गांवांत आशिल्ले भजने ग्रुपान सगळे आमी. कितली बहिणी आमी 4 जण चरडू. मिगेली मालगड अक्का निमिषा नरेंद्र पै म्हणून ती आता मैसूर आसा. तांणी तांगेले स्ವಂತ ट्रॅव्हल्स आणि कॅटरिंग बिझनेस करता आसाची. ग्रेट. अण्णा महेश पै अन्नालेची व्यारू कंटिन्यू करून वता सर. सुमार 47 वर्ष जाल्ले आमगेले ते मारुती हार्डवेअर्स म्हणलेले नावारी सुಳ್ಳ್यांतू हार्डवेअर स्टोर. अन्नाले व्यार मॉडिफाय करून तेची मुखारसून व्हरता सर. ग्रेट. मागीर तिनीच अक्का ती गौरी गिरीश भट म्हणून हांगा पुरोहित्या ते दिला तिका कोडेलाक. तशी ती तांणी वस्त्रमय म्हणलेले आशिल्ले नावारी हांगा बिजयंतू मल्लिकट्टेरी तांगेले जाल्लेले आशिल्ले एक वस्त्र व्यापार स्टिचिंग सेंटर आसा. डिझायनिंग ब्लाउज सगळी करताची. वंडरफुल. तशी तुमगेले
वय 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 विषय लायक विषय तुमकां वार्डीक कशी जाली म्हळ्यार वार्डीक जावन तुमी हांगा सुळ्या गांवचे केरळांतू कशी तुमकां हें जालें बंधन जालें ते म्हळ्यार आमकां सगळे अण्णान आनी अम्मानाची सोयरीक पळोवन केल्लेलें तशी जातक पळोवनूची सोदून काडलें तुमी मंगळूर सुळ्यान चुकून केरळ वच्चे म्हणटा एक मना एक भीतीशी भंयशी कसली आशिल्ली केरळ म्हळ्यार ते भास शिकूंक विंगड आनी विंगड एक कल्चर पुरा म्हूण दिसता न्हय जाल्यार आमकां एक विश्वास आमगेलो आनमन पळोवन केल्लेले आशिल्ले आमकां ते चांग जाता म्हणलेले एक धैर्य आशिल्लें मनांतू देखून ते धैर्यान चमकली तशीच आमकां म्हाका एंगेजमेंट जावन कोणा तें दिलें 1 वर्स गॅप आशिल्लें वार्डीक एक त्या एक वेळेर आमकां परस्पर चांग करून अर्थ करून घेवचें जाल्लें कंपॅटिबिलिटी कोणा माय मामा मिगेले बामणाले गांव ಮೂಲತಃ ಪಯ್ಯನೂರು ಹೊಸದುರ್ಗ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಪೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ मिगेल मावाल नाव गिरिधर पै माय रंजिता पै तशी छांग एक फॅमिली बॅकग्राऊंड म्हणून सांगू येतं मायनी मस्त सपोर्टिव्ह असायची त्यांनी एक फ्रेंड अशें म्हाका ग्रेट ग्रेट कळतं तुमकां पळयतनाची भारी खुशी आसाची आतां त्या विशय सायडा दवरून तुमगेल व्यारा विशयान उलोवया ओके 2013 तुमी तुमगेले व्यार सुरू केलेले आसा पावलां घालेलें आसा उद्यमांत हें करच्या तुमकां प्रेरण कशी मेळ्ळी ऍक्च्युली मिगेले M.Com जावन टॅली सकट जावन हांव 1 वर्स हांव शिकिल्लें कॉलेजांत गेस्ट लेक्चरर जावन वर्क करताशिल्ली वार्डीक जावन तळशेरी चमकली थंय हांव मिगेल पॅशन कंटिन्यू करता म्हूण सांगून कॉलेजांत बरें ट्राय केलें जाल्यार भाशा प्रॉब्लेम भाशे निमित्ती थंय तांणी भाशा प्राधान्य दिताची मस्त मलयाळाक मस्त वाजूचाक बरोचाक उल्लोचाक येवका हांव वार्डीक जावन चमकलें इतलीची म्हाका उल्लोचाक येना मलयाळ वाजूचाक बरोचाक तूं येवयना सो ट्राय केल्लें कॉलेजांत सकडी ह्या एक कारणा निमित्ती मेळ्ळी म्हाका सो हांव मागीर हांगा ऑफिसांत सकट ट्राय केलें तशें देवा दयेन म्हाका एक लायक ऑफिसांत काम मेळ्ळें अकावंटंट जावन इनस्केप मॉड्युलर किचन्स म्हणून त्या म्हळ्यार हे मॉड्युलर किचन्स वार्डरोब सकडी शॉप मॅन्युफॅक्चरिंग व्हेरी नायस ओके ओके मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट एक 9 जण एम्प्लॉईज आशिल्ले एक फॅक्टरी थंय हांव अकावंटंट जावन कामां लागली ते जावन एक 6 म्हयने भितरीची सगळे ऑफिस ऍडमिनिस्ट्रेशनाची करचे एक मट्टारी तुगेला आतां मेळ्ळें ग्रेट तशी एक विश्वासारी फुल ऑफिस ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणत प्रोक्युरमेंट डिझायनिंग केडी मॅक्स म्हण सांगून एक सॉफ्टवेअर दवरून आमी किचन वार्डरोब डिझायन करचे कोटेशन करचे मागीर कस्टमर इंटरॅक्शन थंय तोकून मिगेले लँग्वेज मस्त डेव्हलप केले मलयाळ उल्लोचाक थंय आशिल्लें मिगेल बॉस एकलो जयचंद्रन म्हूण सांगून बारी चांग मनीस आशिल्लो प्राय जाल्लेलो मनीसू ताणें म्हाका मस्त अशी उलोवन मलयाळ उलोवन मिगेले लँग्वेज तशी डेव्हलप केले तशीच तांचे एम्प्लॉईज तांगे लोटूय सकडी उलोवन 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 मलयाळ शिकली बरोच्या वाजूच्या की ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಜಿತಾ ಬರೋಚಾ म्हाका तशी उल्लोचा शिकला पुरो वेरी गुड तशी मागीर थंय हें करता आसतना हांव डेली कॉटन चुडीदार्स घालून वचचें ऑफिसा वतना सो थंय तांणी फेस्टिवल सिजन म्हणल्यार तांगेले फॅमिलीक सकडी गिफ्ट दिवचे आसा तशी मिगेल बॉस म्हणालो मिगेले फॅमिली दिवच्या सकडी ಸ್ವಲ್ಪ गिफ्ट दिवच्याक असल चुडीदार मेटिरियल्स तूं खंय मेळटा खंय तोकून हाडटा म्हाका थोडे हाड दितले म्हण निमगेले तशी हांव ह्या पय्यनूरा तोकून हाडची आशिल्लें मिगेले माययेले बावा बायल नीत माय म्हूण सांगून पय्यनूरांत बारी नांव पाविल्ली वस्त्र व्यापारी ती आज आमगेलो ओटू ना म्हणलेलें आशिल्लें जाल्यार आमगेले तिगेले उडगो आसा आमगेलो सदस ती आतां मिगेल बिझनेस गुरू ग्रेट ग्रेट तशें तिणें हांव अशी चमकली 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट मिगेले 1000 रुपये आशिल्ले आतांतू ते घेवन वचून सांगलें नीत माय लागी अशी म्हाका एक ऑर्डर आयला नीत माये
तू एक सपोर्ट कर का म्हणून तिक बारी खुशी जाले खंडित तू करू का म्हणून सांगून तिण म्हाका प्रेरण दिले आणि म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ मेटेरियल्स दिले चुडीदार मेटेरियल्स त्यांनी श्री गणेश कॉटन चुडीदार मेटेरियल्स बारी फेमस तशें ते हाणू फर्स्ट डेची हाडलेले दिसूच मिगेल पुरा खाली जाले तांणी घेतले मिगेल बॉसानाचे सगळे घेतले ग्रेट ग्रेट तशें मागीर म्हाका एक मिगेल भितर आशिल्ले एक बिझनेस विमन जागृत जाले तशें प्रेरण जाले मागीर वापस हाडू सुरू केले त्यांच्या एम्प्लॉईसान पुरे घेतले मागीर आमगेले नेबर्सान सकट घेतले तशें पुरे जावन जातना मागीर मिगेले सेल्स चढत गेले व्हेरी गुड या कामा ओटू त्या वेळी बॅलन्स करत काम आसतनाची या एक सायड बिझनेस अशी घेऊन चमकली एक वर्ष बरी तशी केले मागीर आज डिमांड चढत गेले तशी प्रॉडक्ट्साची के कापड कुर्तीस एक चढयत गेली घरां भितर एक सन म्हणटारी सूर केले सुरवेक मागीर क्रमेण डिमांड्स चढत गेले तशी कस्टमर्स चड जाले तशी घराच्या भायरची एक सन कूड काडून ते एक शिफ्ट केले वंडरफुल म्हाका दिसता तुमकां M.Com बॅकग्राऊंड आशिल्ला विद्यार्थी होते आणि टॅली गोत आशिल्ला हाजी निमित्त तुमकां व्यापाराक कसले मदत जाला काम आवतन ते म्हाका मस्त हेल्प जाले मिगेल शिकवण जाल्यार बिझनेसान तूं वय साधारण मणकेची लॅक त्या सकट खंय चिके चढ उणी जाल्यार म्हाका कुडले कळटा समकोन वय समकोन व्हरता वय आता कुटुंबान तुमगेले खास कोण तुमगेले बामणान देवदास पै न्हू वय हांणी तुमकां कशी आधार दिला तांगेले एक फुल्ल सपोर्ट केन्नाय मिगेल ओटो आसा आमी कसं जाल्यार पुरा डिस्कस करून करचे सो कसं म्हणजे मिगेले म्हाका एक अर्थ करून घेतले एक मनीस मिगेले स्ट्रेंथ कसले वीकनेस कसले म्हण सांगून मना ओर न्हू म्हाका गाईड कोर न्हू व्हेरी गुड पुरा कडेन मिगेल पोटेन्शियल कसले म्हण सांगून म्हाका दाखोवन दिलेले शिकून काणू दाखोवन दिलेले त्या विशयान हांव मस्त लकी सो होल अँड सोल सपोर्ट खंडित पुरा व्हेरी गुड व्हेरी गुड आता घरान तूं व्यार सूर करता तुमकां कसं पुरो चॅलेंजेस आशिल्ले मुख्य जावन हेची एक लँग्वेज म्हणलेले आशिल्ले एक केन्नाय एक चॅलेंज आशिल्लो आमी कितले शिकून काळार ता एक परफेक्ट जायना मस्त अक्षर सकडी आमकां आनी काही येना ते मलयाळान तुले प्रोनाउन्सिएशन कळटा आमी उलयतना आमी मलयाळी न्हय म्हूण सांगून ते एक आशिल्ले आनी टाउनान तकून एक सुमार 5 किलोमीटर भितर आमगेलें घर सो थंय पावच्याक जनांक ಸ್ವಲ್ಪ दूर म्हण दिसता आशिल्लें जाल्यार क्वालिटी आनी रेट पळयतना जन सोदून येता आशिल्लीची माउथ पब्लिसिटी मात्र विंगड कसले एडवर्टाइजमेंट ना आशिल्लें व्हेरी गुड नायस तशें आतां ग्राहकाले विश्वासू आनी निश्टे कशी वाडोवन घेतली तुमी आनी आतां तुमकां स्पर्श केलेले खंयचे एक ग्राहकाले उडगास आशिल्ले कसले आसा कितें आसलें तशी एक ग्राहक म्हूण सांगूक ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आसा इत्या म्हळ्यार एक 90% जनांक मस्त चांग अभिप्राय आमगेले एक घरकडे एक होम बिझनेस जावन हांव करता म्हण आसा जाल्यार ते आमी क्वालिटी दिवूंक पडटा सगळे आमकां गोत्त आशिल्ले कस्टमर्स आसता तेन्ना क्वालिटीक हांव प्राधान्य दिता आनी म्हाका रेंट काय दिवचे नाका पडला घरान तूच दिकून तशी मस्त मार्जीन दवरून हांव करना वय सना मार्जीन दवरून करता जनाक परवडका वय एक सगळे जनाक रिचेबल रेट व्हेरी गुड व्हेरी गुड अफोर्डेबल रेट वय खंडित वंडरफुल वंडरफुल आता त्या दुकानात तुमगेल्या अंगड एक युनिक असं म्हण जनांनी एक नाव दिलेलं असं जन येताची घेवच्याक सो तुमकां ते मेंटेन करूंक कश्ट जायना कसले कशी करून भरताची ना म्हाका इश्ट सुद्दां कोण ते कश्ट म्हणून दिसना करेक्ट मस्त प्रीती म्हाका मिगेले बिझनेस मनान करता फॅमिली आनी बिझनेस म्हळ्यार म्हाका एकल्याक मस्त प्रीती वंडरफुल वंडरफुल त्या दुखून तुमगेले बिझनेस चंदायर मुखार वता तुमगेले पारंपरिक आणि आधुनिक शैलीन तू आमगाल मेळटस हे तुम्ही कशी समतोल करून घेताची आमगे लागी म्हळ्यार पुरा एज ग्रुपाचे कस्टमर आसाय चेडू आले वड्डाले चेडू आले म्हळ्यार टीनेज
तशीची ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಜಲ್ಲೆಲ್ ಜನ ತವಳಿ ತಂಕ ಕಪ್ಪಡ त्यावे या जाऊ का तंतु ट्रेंड फॉलो करचे मस्त चढ जला सो कसं ट्रेंड गावांतू असं पडा त्या सम पळोवन अर्थ करून घेऊन ताक समजावन आशिल्ले आमी प्रॉडक्ट्स फुडले आमगे सप्लायर्स ला तकोन घेताची पावयताची ग्राहकांक ते पारंपरिकाचे वस्तू जावका जाल्यार पारंपरिक मुंड तसल पुरास्की अंशे खादी काव मस्त प्रमोट करता लोकल विवर्स असाची मस्त जन तांकां एक सपोर्ट करचे उद्देशारी खादी मुंड मागीर अंशे खादीचे कॉटन जावचे तितले चड हाव प्रमोट लोकल अशें केलें ना तांकां एक जीवन एक वाट जाता खंडीत लोकलाइट्सांका लायक विशय भारी लायक विशय आता टेलरिंग युनिट तुम्ही सुरू केलेलं असं हाची खातीर कसं प्रेरण मेळ्ळी तुमकां कोरोना नंतर आशिल्लें एक सेगमेंट म्हूण सांगला री ऑनलायन प्लॅटफॉर्म मस्त फास्ट जावन वच वेळू आता सो जन सकडी सुमार सकडी उणे मोलाक डायरेक्ट परचेस करताची ऑनलायनारी डायरेक्ट फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर्स त्यावेळी सन आमगेल बिझनेस आता एक सन एक या जत्त असं म्हण म्हाका दिसतना चॅलेंज जावन दिसले सो नेक्स्ट कसले एक स्टेप काडका म्हण म्हाका मनांत आयले त्या वेळार हांव स्टिचिंग युनिटाचे प्लॅन केले डिस्कस केले बामणालोटू तांणी फुल्ल सपोर्ट दिले तशीची त्या अंगडी कुडाक लागी एक आमी हे काणू कूड काणू तांतू भितरी फर्स्ट एक टेलर आदवर न्हू स्टार्ट केले आता आमगे लागी 5 जन वर्कर्स व्हेरी गुड त्या 5 जने तुमगेले बायल मनशाची तुमगेली महिला सशक्तीकरण तुमगेले एक मनांत आशिल्लें आसा हाजी विचार कसो तुमी ते 5 जनांकय कशी तुमी म्हळ्यार कम्फर्टेबल जावन अशी तशी कशी पूण पळयताची तांकां म्हळ्यार लायक एक वर्क एटमॉस्फियर आमी क्रिएट करचे फर्स्ट सकाळ येतनाची एक अर्ध घंटो आमी योगा ध्यान या सकडी करू असं एक अर्ध घंटो डेली ते करून जाता आमी काम स्टार्ट करचे मस्त बॅकग्राउंड तो कोण आयले कष्टार आशिल्ले जन आसाची आमगे तांकां एक मस्त सहाय जाता तांगेले एक जीवन एक त्यांची सशक्तीकरण करच्याक त्या देखून आमी बायल मनशांक जावचे तितले सपोर्ट करचे आणि तुम्ही ओटू हॅपी जावन खुशीन काम करतना तांकां करया म्हणून प्रोडक्टिविटी चड जाता तांकां कशी पिसार दिवची की तुम्ही सॅलरी की तांकां दिवची पीस रेट कितले पीस चड करता की तितली तांकां चांग विशय तांणी कितले वर्क करता की तितले तांकां चांग आता तुमगेले टेलरिंग युनिटान कसं पुरा सेवा दिताची म्हळ्यार कसं पुरा शिवण तसं घेवची पुरा आसता तुमगेले हांगा आमी सगळे नमण्याचे आधुनिक जावन आशिल्ले पारंपरिक जावन आशिल्ले सगळे नमण्याचे वस्त्र करताची ब्लाउज डिझायनर ब्लाउज मागीर कस्टम कस्टमायज सगळे ऑर्डर्स घेताची भायर सकून सुमार ऑर्डर्स येता आमकां मागीर वार्डिकेचे कुर्तीस सगळे करताची चुडीदार कुर्तीस अंग लंग दावणी म्हूण सांगताची त्या लेहंगा गाऊन चरडवाळ ड्रेस खंयच्याक चड डिमांड आसा हांतू चड डिमांड म्हण सांगल्यार डिझायनर ब्लाउज सांगच्यात कसं नमने तुम्ही पॅटर्न्स आमकां दाखोवन दिल्यारी आमी ते रेडी करून दिताची ऑल्टरेशन कसले तुम्ही घेता ऑल्टरेशनाक म्हूण एक स्टाफ आसा आमगे लागी ग्रेट तशी मेन आशिल्ले जनांनी मेन काम करचे ऑनलायनारी जन घेता की तुमगे लागी आसा ऑनलायन ऑर्डर्स येताची ते आमी पोस्टल थ्रू पेटोवन दिताची तुमगे लागी कावी वस्त्र मेळटाची आणि खादी टॉवेल्स पुरा मेळटाची म्हूण सांगिल्लें आसा हाजे सिग्निफिकन्स म्हळ्यार कसले बते महत्व कसले आमगेले देशीय या नव्हे खादी म्हूण सांगल्यार आमगेले पारंपरीक जावन आशिल्ले मस्त फुडें काला तो कोणू आयले आमगेले खादीचे पारंपर्य कॉटन्स आमगेले अंगाचे क्लायमेटाक जावचे तितले कॉटन खादी सकडी मस्त चांग ट्रेडिशनल जावन स्किनाकय मस्त चांग सो हांव ते मस्त प्रमोट करता कॉटन्स कॉटन कुर्तीज कॉटन सॅरीज आतां तुमगेली भक्ती आनी संस्कृती परंपरा खातीर पळोवंक जाल्यार तुमी ते विठ्ठप आनी रखमाई विठ्ठप देवा आनी रखमाईक आमगाल तुमी तुमगेले युनिटान तूं शिवून
स्याव म्हणून दवरताची वय. विचाक वय नाही वा वय. ते कशा कसं प्रेरण मिळली आणि कसं हांगा तुमगेले हे कल्चरल हेरिटेज तुम्ही कशी मुखार उरका म्हण लागता आम्ही आता आमगेले एक जाय दी सुगी एकय सुता पुनवगी एकय लायक दीस परबे परबे वळार वय. सगळी लायक ड्रेस आम्ही घालताची तशी आमकां ते देवा काही घालून पडलो का म्हणलेली एक आश असतं वय वय त्या आम्ही तुमगेले युनिटांत भितरी बारी शुद्धारी आमगेले हांव सांगता या देवाले ड्रेस शुद्धार शिवोंक का म्हण सांगून चंद करून शिवोन आम्ही देवस्थाना लागीं आमकां एक काउंटर आसा थंय आम्ही सेला दवरताची ते ड्रेस मागीर आता कार्तिक एकादशी येता एकादशी वेळार देवा दिव येता कोणाकय दिवका म्हण आसा जाल्यार तांणी थंय सुकून घेऊन दिवेत एक अलंकारात देवाला अलंकाराचे वस्त्र नाही पारंपरिक जावन तुमगेले एक योगदान दिवच्या तुमके योग मेळा म्हणून देवाल काम करचे सेवा सान मठाचे देवाल ब्लेसिंग्स आणि एक विषय तुमगेले माते येवन ते कोरका म्हणले आशिल्लो एक ध्येयार तुम्ही करता असाची भारी चांग विषय आता कुटुंबाचे जबाबदारी आणि तुमगेले व्यारू हे वटू पळयत असाची हे हांगा कशी तुम्ही समतोल करताची ह्या म्हळ्यार हांव एकलीन एकल्यार जावचे कार्य न्ही फॅमिलीचे सपोर्ट खंडीत जावका तशी आमगेल घर कडे वायण चवती सो वैशाख पुनव कडी आसाची त्यावेळी म्हाका त्या वेळार अंगडी वचा जायना फॅमिली वटू स्पेंड करका पडता त्या वेळार आमगेल स्टाफ सकडी चंद करून मॅनेज करताची तशीची म्हाका सीजन आ वेळार ओणम विशू आमगेल मेन सीजन त्या वेळार म्हाका घरा भितर वचा थंय वेळ आसना त्या वेळार मिगेल माय सकडी पळोवन घेताची घरांतूल कार्य तशीची मिगेल पूतू नमन पै म्हण सांगून व्हेरी गुड तागेल आतां 10th जावन हांगा एक्सपर्ट PU कॉलेजांत तो शिकता 10th जावू सरी तो फुल बिझनसांत इन्वॉल्व जाता आशिल्लो म्हाका पुरे गडी करून दिवचे पक्कने आम्हा तूं जेवणा वस म्हण सांगून जेवणा वेळार कस्टमर अटेंड करचे सकडी करता आशिल्लो मिगेल बामण दुबाय येत आसाची तांणी रजेंत आयिल्ले वेळार गी सकडी हेल्प करची गी सकडी परस्पर आम्ही एक टीम वर्क अशें करचे करेक्ट ग्रेट एकला हात दिवन तांणी दुबायंत आसली ती की तुम्ही हांगा चंदू करून व्याराचे मुखारसून व्हरता आसाची त्यामुळे एक फॅमिली खातीर सपोर्टाची फोटो आसाची आणि एकला सहाय दिवन आसला मात्र खंयचे एक फॅमिलीची वस्तू चंदायर खंडीत म्हळ्यार आमकां फॅमिली बिझनेस इम्पॉर्टंट वार्डीक जातरी आमकां बांबोणगी चेरडोगी एकय घरांतुले माई माऊ सकड चंदकन तांकां आमी मना दुखयन अशी पळोवन घेवका तशीची ताजेवटू आमगेल बिझनेसय जावका म्हण आसतना त्या एक उद्देशा खातीरच हांव घरकडेची व्यारो म्हणलेले आशिल्ले केलेले आतां हांव लेखला जाल्यार मस्त जनान म्हाका सांगले टाउनान तुमी शिफ्ट केल्यार आनीक चड बिझनेस मेळटा तुमकां मस्त नमनेर सांगले जाल्यार म्हाका म्हाका दिसता तुमगे ल्हान बिझनेस आशिल्लो म्हणलें ताजे निमित्त एक ट्रेडिशनल यान जावन तुमकां येवन आशा पुरो खंडीत सांगला आमकां आमगे ल्हानूची बिझनेसाक प्रेरणा गुरू म्हळ्यार सांतकून आमी अम्मान वासरीन तुलका आम सकड आमकां देदे शिकोवन तशी होड केला जाल्यार अन्नान आमकां चिल्ल्यो म्हण सांगून कसली बेद करनी अंगडी येवचे आशिल्लो आमी रजेंत सकड अंगडी वचून अन्ना हेल्प करचे तांतूय हांव धाकली मस्त मोगाची मिगेल अन्नाली भयण्याली सकडी भावाली तशी आमकां आनी काही चड मोग अन्नाल वयरी अन्ना कश्ट जावच्या नजे म्हण सांगून अन्ना वचून हेल्प करचे त्या अन्नान खर्चे व्यार करचे पळोवन शिकलीची म्हणत अन्ना त्या कस्टमर्सा लागीं उलोवचे रीती आनी कशी बिझनेस करता साना सानाची एक आमकां अन्नान अंगडो गुर सोडून वचचे आमगेल वयरी तशी पुरे जावन त्या मौल्य तुम्ही तेन्ना शिकून काडल्या ना आजी देवाल देन चांग एक हेल्प जाता आता एक 5-10 वर्सांनी तुमगेले आजी नाव कसले वृंदावन फॅशन्स अँड टेलरिंग वृंदावन फॅशन्स अँड टेलरिंग ते तुम्ही कशी असो का म्हण लेखताची ड्रीम कसं आहे तांच्या विशयांत ते सकडी कसं म्हळ्यार आनीक स्वल्प नीडी बायल मनशांक एम्पावर करका म्हणून मनांत आसा व्हेरी गुड बागे पुराय देवाल वयरी
सोडला आणि काही असं खंयचे एक ब्रँड शी कसले करची मला वय खंडित मिगेले जाल्लेले एक ब्रँड आरी व्हेरी गुड आमगेले जाल्लेले एक प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग स्टार्ट करका म्हणलेले एक ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಖಂಡಿತ ಜತ ದೇವಾಲಯ ಮನಾಕಶಸ್ಕಿ ಖಂಡಿತ ಜತ ಅತ್ತ ಆಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಪಳೆ ಆಮೆ ತುಮಗೆलो हा ये आमगेले स्टिचिंग युनिट सनाची हा आमगेले शॉप ते वृंदावन फॅशन्स वय, ते वृंदावन वृंदावन fashions. फॅशन्स म्हणून तुमगेले नाव अर्धवरला की त्या कशी खंडित नाही म्हाका म्हळ्यार कृष्णाल भक्ती चड आमगेले इष्ट देव कृष्ण म्हळ्यार हा, हा, तशी ते एक कॉन्सेप्ट म्हणत अच्छा, वृंदावन अच्छा. म्हळ्यार वृंदावन तुमगेले नाव आहे वृंदा म्हणून सर वय. तशी त्याची नाव राहिला की म्हण दिसता ते दोन्ही Okay. मॅच जाता व्हेरी गुड नेक्स्ट या सकडी व्हरायटीज ऑफ कपड Materials, पुरा हा. नमने कपड आसा चंदेरी सिल्क बेंगॉल कॉटन मागीर जमदानी कॉटन कॉटन आमगेले कॉटन सांगतो वय चड सिल्क हा. आसा प्युअर सिल्क आसा रेट तुमगेले खंय सुकून कशी आमगेले कपडाचे कुर्तीसाचे रेट 150 तकून स्टार्ट जाता हम्म. 150 रुपये 150 रुपये तकून कॉटन कप वय. वय वय सूर जाता हा. कपडाचे आणि टॉप्साचे रेट वय वय ते एक हमसू जान आशिल्ले तुम्ही नेसून येईल कापड त्यांचे तसले की वय वय या डिजिटल प्रिंट आता घाल्लेले हा हा ते म्युरल पेंटिंग हँड पेंटिंग ते ओके आणि सारी कपडाक गोंडो घालचे सकडी आम्ही करून दिताची हा 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 आता रिसेंटली आम्ही आरी वर्क ब्रायडल ब्लाउज हो 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 सकडी स्टोन वय, वर्क बीच वय. वर्क ಸ್ವಲ್ಪ स्टार्ट केलेलं आसा ग्रेट आताचे ट्रेडिशन जे ट्रेंड कशी की ताजे प्रकार वय 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 नेक्स्ट हो हें हे कसं आमगेले खादी प्रॉडक्ट्स खादी मुंड कावी कावी वाईट मुंड आणि अंश ते तो दिसता अशे ते आमकां हायेस्ट सेलिंग प्रॉडक्ट म्हणून सांगू येता खंयची ते केरळचे केरळाचे वय वय आमगेले मग्गाचे लोकल लोकल विवर्स आला व्हेरी आम्ही गुड घेऊन हा. ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೋರ್ನು ಹಾ. ದಿವ್ಚೆ ಚಾಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೆತ್ತಿಲ್ ಜನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ या हांव सांगिल्ले 150 तकून आमगेला स्टार्ट जावचे कपड म्हणलें ते तोगू दिसताच न्हू एक ओपन पिंक करून हे पर्पल पर्पल कलर हा, वयरी हा. सुमार दवरला पळय वय. ते आमगेले 150 रुपये तकून स्टार्ट जावचे कपड ओके मागीर दिसता अशें तुमकां बनारस हा. जमदानी कॉटन बांदिनी सिल्वर टिश्यू वय सिल्वर टिश्यू पुरा व्हरायटीज थोडे हा. थोडेची चंद आसा लायक आसा नेक्स्ट हो या कचवर्काचे ब्लाउज पीस हा. मागीर बांदिनी गुजराता तकून येवचे आमगेले बांदिनी चुडीदार मेटेरियल्स मागीर हे आमगेले लखनवी ड्रेस रेडिमेड रेडिमेड सेट मस्त व्हरायटीज आसात ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಂತೂ दाखोवचे जाता आमकां वय 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 तशी तुमगेले तलचेरी फुल वय तलचेरी आशिल्ल्यांक हांवें मंगळूरा सुकून खंय सुकून तलचेरी वच्चे आसला री एक तुमगेले घरा एक विजिट दिवन तुमगेले ಖಂಡಿತ ಆಮೇಲೆ पळोवपाची ಫೋನ್ जाल्यार ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ असल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करीत व्हिडिओ वय. कॉल करून आयटम्स काडला जाल्यार कोरियर करून दिता या व्हेरी नायस आमी घालताची तुमगेले नंबर आनी कॉन्टॅक्ट हे इंस्टाग्राम इन्स्टाग्राम पेज आसवे. वृंदावन फॅशन्स नावार इंस्टाग्राम आसा ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ पळय ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ या आमगेले देवीले वस्त्र हा हा हे अशी तुमी शिवून दिवचे वय, मला आमगेले युनिटान तू स्टिच करचे त्या देवीक घाल्लेले आशिल्ले फोटो वय लायक आसा ह्या सकडी आमी डिझायन केलेले ब्लाउज आमगेले सारी कस्टमर डिझायन आमगेले सकडी मॉडेल्स हा हा तांगेले कस्टमर फीडबॅक हो 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 सकडी पळोवत व्हेरी नायस हा हा वय आमगेलेची सारीज ते तोगू दिसचे नीळ कलराचे आणि त्या 3 ब्लाउज 4 ब्लाउज आमीची आमगेले स्टिचिंग युनिटान तुची डिझायन तुम्ही करची की क्रिएट की कस्टमर्सान सांगिल तशी आसता? दोन्ही टायप आसता कस्टमर्स आमकां दिताची हा. फोटोस दाखयताची पेटयताची हा, आमकां हा. अशी जावका म्हण सांगून ते आमी करून दिताची हो हो तशीची तांकां कसले आयडिया ना जाल्यार आमी तांकां सजेस्ट करताची तुका ह्या बरें. सूट जाता या वंडरफुल ग्रेट नेक्स्ट या मदर डॉटर कॉम्बो तशी कलाकाच्या हावसून आनी दुवेन ओटो घालून वच्चे आमगेले हांगा तकून स्टिच केलेली आसा सकडी स्टिचिंग लायक आसा आतां आमी तुमगेले मटेरियल्स
आनी प्रॉडक्ट्स पुरा पळयिल्लो फोटोरी आतां एक तुमकां एक रॅपीड फायर क्वेश्चन्स निमगे दिता प्रश्न ओके आतां तुमकां आवडी जेवचे म्हळ्यार फेवरेट आशिल्लें कापड खंयचें कॉटन की सिल्क की कॉटनाची खंडित जावन कॉटनाची म्हाका मस्त प्रीती वय ओके गुड आतां सुरवेक तुमी विकील प्रॉडक्ट तुमी व्यार म्हूण सुरू करतरी सुरवे विकील प्रॉडक्ट खंयचे ते श्री गणेश ब्रँडार आशिल्ले एक कॉटन चुडीदार मेटेरियल्स ओके ओके तुमगेले उत्पादनाक चड डिमांड आसचे फेवरेट परब खंयचे ते आमकां ओणम आनी विशू आमगेले केरळाचे स्टेट फेस्टिवल ते म्हाका मस्त इश्ट ते आमगेले सीजन जन घेवन येता ओके आतांय तुमगेले वटासचे एक कस्टमर आले कॉम्प्लिमेंट तशी एक कस्टमर आले कॉम्प्लिमेंट म्हूण सांगचे आनी तो आलोचन केल्यार कष्ट मस्त जन आसा बरोची मस्त मस्त जन आसाची तशी जाल्यार एक उडगास आशिल्ले कस्टमराल नांव नाका जस्ट एक उडगास आसतले नाही विशेष कसं म्हणल्यार मिगे लागी फस्ट प्रॉडक्ट घेतील जन आज बरान येवन मिगे लागी ಐಟಮ್ಸ್ ಗೆತ್ತಸಚ್ ಮಳ್ಳೆಲ್ಲ ಶಿಲೇಚ್ ಮಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ आता तुमगेले उद्देजकतेची प्रवासाक एक डिफायन करता जाल्यार एक सेंटेन्स नावे एक शब्दारी कसं म्हण सांगताची एक शब्दार सांगता जाल्यार ते देवाल दया मालगड्याला आशीर्वाद आणि डेडिकेशन हार्ड वर्क म्हणत व्हेरी गुड खंडित खंडित भारी खुशी जाली वृंदा तुमगेले प्रॉडक्ट्स मटेरियल्स पुरो लायक आसा आनी तुमकां तितलेची मोगान तुमी व्यार करता संतोशा विशय आमकां कसले देश म्हाका बोर जातना म्हाका ते एक आमगेल्या अंगडी वचून बसल्यार एक कसली खुशी मेळटा ते व्हेरी गुड वे एक पळय चांग एक वस्तू तुमी चंदायर करतना खंडित ताका रिटर्न्स मनाक उद्देश लायक इंटेंशन लायक असल्यार देव आमगेलो टू आसता खंडित हय आता आमगेले विक्षकांक बायल मनशांक व्यार करता म्हण मना आशिल्ल्यांक जाल्यार तांकां एक नमन्या भंयशी मुखार वचत जातकी ना म्हणलें तांकां एक तुमगेले एक सलह एक खंयचे दिता हांवें खंडित मिगेल प्रकार सखडी बायल मनशांनी तांगेले जाल्लेले आशिल्ले सन इनकम या करका तांगेले कितलेगी नमन्याचे आमकां बिझनेस आतां घरकडेय बसून करचे तसले व्यापार उद्योग आसा केक करचगी एक होम मेड चॉकलेट्स एक देवाक दिवचे दिव्या वाती मागीर ऑर्गॅनिक कुंकुम गी मस्त नमन्याचे कपडा गोंडो घालची मस्त नमन्याचे दिव्या वाती मशीन्स आसा ताका वय वय आमकां मिगेल मनांत आसा मुखार सोनू ते एक दिव्या वाती करचे आशिल्ले प्रोडक्शन करचे आशिल्ले एक मशीन दवर न्हू एक युनिट करता आशिल्ले आशा आसा हाका अगत्याक सगळी घरकडे देवस्थानांतूय यूज जेवचे तसले एक वस्तू खंयचेय काम आमी सानाची एक हॉड म्हण सांगून लेखून करचे आशिल्ले काम मनान प्रितीन केला जाल्यार ते आमकां हात धरता निश्ठेन निश्ठेन खंडित ते आमगेले विक्षकांक एक लायक एक शिकच्या विशय आसा तो सो आनी कसं म्हळ्यार आमगेले वृंदा थलचेरी सुकून विश्व कोंकणी हांगा मंगळूरा येवन आमगेले स्टुडियोंत तांगेले यात्रे विशयान तांगेले जर्नी कशी जाल्ले म्हळ्यार आमगेलो वांटून घेतिल्लो आसा भारी संतोष विशय तुमी परंपरा निष्ठे आनी एक नमूना समर्पण डेडिकेशन हार्ड वर्क आनी ते सकडे आनी सृजनशीलता आसता जोटूची क्रिएटिविटी तुमी घालून घालता आसाची डिझायनर जेवो कसले एक विशयांत आनी एक निर्धार कोण घेवचे एक लायक विशय तुमगेलो आशिल्ल्यान हाजी यशस्सू तुमकां तुमगेलो येता असो सोदून खंडित आनीके मुखारी तुमगेले व्यार आनीके व्हड जावो 4 जाणां आनीके मेलचे तशें जावो म्हूण आमी विश्व कोंकणी आनी तो टीम तुमगेले वेरी शुभेच्छा करताची तुमकां मस्त धन्यवाद हांगा येयल्याक आनी देव बरें करो एक दोनी धन्यवाद सांगचे आसा खंडित सांगा सांगा गेले म्हाका सपोर्ट करचे तसले आमगेले तळशेरी गांवचे सगळी महिला सांगय प्रत्येक जावन आमगेले एक भजना मंडळी आसा सानाची भितरी सगळी महिला आसा म्हाका मस्त मिगेल भयण्या म्हणके सपोर्ट करताची व्हेरी गुड स्टिचिंगा दिवचे आसच्या पुरो सगळे विशयांत तांकां मिगेले
रथपूर्वक धन्यवाद सांगता. तशीची आज ह्या वांगता येवच्याक एक कारण म्हणत आमगेले तळशिरीचे GSB ग्रामसभा तांतू भितरी लक्ष्मण शेणै म्हणून त्यांनी मिगेल खातीर मिगेल बिझनेस प्रोफायल त्यांनी फेसबुकांतू शेअर केलेलं आसा. त्या थ्रू आज ह्या वांगता पाविल आसा. तांकां मिगेले मनान धन्यवाद सांगता. तशीची विश्व कोंकणी चॅनलाकय यूट्यूब वाहिनीकय जयश्रीमयकय तशीची कसं म्हणचे मिगेल तसले सण सण प्रतिभेक लोकांक परिचय करचे तसले करून दिवचे तसले ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಷ್ಟೇ ತುಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕೈ ಸಕಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಿಗೆಲೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. खंडित खंडित देव बरें करो. आनी विक्षकांकय आतां आमी हांगा पळयलें हांगेले जर्नी परंपरा निश्ठे आनी एक नमुन्याचे ऑनेस्टी सत्यारी मुखार व्हरतस आनी हांकां यशस्वी येतस त्या पुरो आमी पाठ आमी शिकून घेवया. आनी आमी चंदायरी आमगेले मनान तुलू कसले आसपण जाल्यार ते मुखार व्हरूंक मुखार धैर्य घेवन मुखार येवया म्हूण सांगताची हांगा मुक्ताय करताची. सगळ्यांक देव बरें करो.